जालो म्हणून त्या प्रमाणे 75% आमी लीड काडटलो म्हणून सो जशें उमेद तेच दिसता ना आज जावं पयलीं सदार ही जी एंटायर विक्ट्री हो जो जितलो वॉलंटियर बेज तो वॉलंटियर बेज सुमार 200 ते 300 वॉलंटियर काल ग्राउंडार आहलो. I would like to give this victory to all these volunteers who had the trust in us, who had the trust to make sure that we win. इंडिया एअरलायन्साचे सगळे वांगड्यांक आज हांव देव बरो करूं म्हणटा, कित्याक ही इंडिया एअरलायन्स घडून हाडपाक पयलीं सद्या इतले कोटीन आहले हे इलेक्शनाक. आज हांव सगळे लोकांक सांगूंक सोदितां की जेन्ना आज हे ZP इलेक्शन जातालें तेन्ना आमगे सुराले गांवांत एक पंचागेलें इलेक्शन चलतालें. ते पंचा इलेक्शनांत हांव आमदार जावन मातशे पुसान हांव मेते जालो ना, कित्याक द मेसेज इज व्हेरी क्लियर. ग्रासरूट इलेक्शनां आमी मेतेर जायनाय आनी ग्रासरूट इलेक्शन इज फॉर ग्रासरूट. पूण हे ZP इलेक्शन सिंबलार आहलें आनी सिंबलार आहल्यार पॉलिटिकल पार्टी आमी मुखार सरपाची गरज आहा आनी तेका लागून आज आमी ग्राउंडार आहले. ही विक्ट्री बाणाले लोकांची, बाणाले लोकांनी आज दुसरे पाट दाखोवन दिल्ल्या. लोकसभेक कॅप्टन विर्याताक आमी लीड हाडली, आतां आमी आमगे जोझफाक लीड हाडली आनी दीस विक्ट्री इज फॉर युनिटी. इंडिया एअरलायन्साची विक्ट्री. दिस इज नॉट दी आम आदमी पार्टी विक्ट्री. एज वी कॉंग्रॅच्युलेट जोझफ हियर वी हॅव जोझफ आनी आमचो हेन्झल हू हॅज बीन द मेजर वन ऑफ द मेजर जो आज झंडा जो आहलो आम आदमी पार्टीचो हो झंडा आज आमगे हेन्झलान घायलो. आज हे हेन्झला लागून आज आमी हिंगा हाय. हांव जिखलोलो हेन्झला लागून आनी हेन्झल आज बरो आहा. वी आर प्राउड ऑफ हेन्झल अँड वी आर प्राउड दॅट ही ब्रॉट दी आम आदमी पार्टी विक्टोरियस हियर इन बेनावलीम. आज ही युनिटी आमची दाखयली ती युनिटी आज बाणालकारांनी गोंयभर धाडली की येत्या वर्साक नोव्हेंबरा म्हयन्यांत जेन्ना ZP गोंयभर इलेक्शन जातलें अशेंच करून आमी सगळ्यांनी युनिटी दवरपाची गरज आहा. अशेंच करून घुसपड जातली पूण लोकांनी बाणालीच्यार एक सायडीन सगळे बुथांचेर आमकां लीड मेळ्ळो. Out of 27 booths, I think in 2 booths we are come second. Rest all booths we are leading, which shows that people want unity. And this message goes to all the other 39 constituencies in Goa. Ki India Alliance is here to stay. People have accepted India Alliance on grassroots levels, and people are going to vote for India Alliance in the next ZP and for the coming assembly. कित्याक आज जी म्हारगाय जाल्ली आहा ती सामान्य मनशाक, आम आदमी पार्टीक एज वेल एज आम आदमी लोकांक ही सामान्य हे त्रास जाल्ल्या. पावर हायक जाता चोय इलेक्शन लोकसभा जाता थिंगा आहा. इलेक्ट्रिसिटी बिल वाडलाय, पेट्रोल वाडल्या. 1 तारखेसेन रस्त्याचेर वचपा जे टॅक्सी ड्रायव्हर आहा तांकां टूल हारी करपा हे सगळे जरी तर ताऱ्यार घालतलो जाल्यार इंडिया एअरलायन्स आमी एकठांय जावन आमी हे सरकाराक देवपाची गरज आहा. हो गव्हर्नन्स मॉडेल इंडिया अलायन्साचो गव्हर्नन्स मॉडेल, गोवा अलायन्साचो गव्हर्नन्स मॉडेल आमी गोंयांत दाखोवपाची गरज आहा आनी हे आमी दाखयतले. बाणालकारांत आज परत हिस्ट्री केल्ली आहा अँड बेनावलीम इज टुडे दे हॅव मेड हिस्ट्री. वी हॅव मेड हिस्ट्री इन इंडियन पॉलिटिक्स. कित्याक लोकसभा जावन हे फर्स्ट इलेक्शन विथ युनिटी विथ इंडिया एअरलायन्स. आय वूड लायक टू थँक स्पेशली बाब आमगेलो प्रेसिडेंट अमित पालेकर फॉर टेकिंग द लीड टू मेक दिस युनिटी हॅपन. अमित पाटकर फॉर अलाविंग दिस युनिटी घडून हाडपाक दवरपाक आनी स्पेशली व्हेरी इन्स्ट्रुमेंटल बाब युरी आलेमो LOP आमगेलो कलीग माय फ्रेंड and Elton who has helped me a lot in Benauli, especially in Wadi and other places to get these votes out. Plus amgelo NCP चो अध्यक्ष, शिवसेना चो अध्यक्ष, TMC चो अध्यक्ष आणि आमचो विजय सरदेसाई जो गोंयचो लोकल पार्टीचो अध्यक्ष एज वेल एज दी MLA ऑफ फातोर्डा. हेंक सगळ्यांक हांव देव बरो करूं म्हणटा. दिस युनिटी इज हियर टू स्टे. वी ऑल नीड टू स्ट्रेंथन आवर सेल्स. आमचे मदें सोजमिकाय जी उणी आसली वयर सकयल आसलें तें आमी हेज्या मुखार सगळे आमी एकमेकांक सजमून काम करपाची गरज आहा. लोकांन आज दाखयलो आहा, एक्नॉलेज केल्लें आहा की पॉलिटिकल पार्टीजान जे डिसिजन घेयल्लें आहा तें डिसिजन सारकें. आमी एक जातले आनी एक जावन आमी काम करतले. माय मेसेज टू ऑल द कॉन्टेस्टंट्स हू हॅड कॉन्टेस्टेड आनी जे कोणें तांकां वोट मारले हांव मागत तुमचे कडेन आयज सावन वी ड्रॉ अ लायन. टुमोरो इज अ न्यू डे. Let us start fresh and let us work together. Let's make Benaulim constituency a better place to live, a peaceful place, and let's work towards making Goa a peaceful place as well a good governance model. Thank you. मोदी 3050 लीड काढले. सो कशें दिसता? See, first of all, I would like to thank my MLA, Captain Venzi Vegas, my President Amit Palekar, and Congress President Amit Patkar, and all the alliance partners as India
सगळे आमचे भाव जे इंडिया एअरलायन्स आमचे सांगाताक रावल्या. So this lead is for India Airlines and is for Aam Aadmi Party candidate is me. So सगळ्यांक बरें दिसता कित्याक after MP election this was the second election on the airlines ticket. So it is proud feeling that I won the election on airlines ticket. So it's good. थँक्यू. जिल्ह्याला एक स्वप्न असलं की एक मॉडर्न जो गेला जिल्हा वाटता तो मॉडर्न त्याची स्वप्न मुखार व्हरता. Of course, as we'll work together, आम सगळे बारबर रावन हॅन्झेल बाब आमगेलो MLA आनी हांव बारबर रावन जे कितें आमचे ZPचे उरला ते आमी बारबर रावन सगळे करतले. दॅट इज युजल ना. आतां थंयसर इलेक्शन जातली बट वी आर ट्रायंग अवर बेस्ट आनी हांव सगळे लोकां कडेन उलयलां जेन्ना इलेक्शन डिक्लेअर जातली आमी एक अनुपोज हाडपाचो कॅन्डिडेट ट्राय करतले. जेन्ना आमचो MLA आमी बसून बिकॉज वी डोंट वॉन्ट लायक जेन्ना म्हणटाले पिपल्स मनी आमकां नाकाय पिपल्स मनी बट आय गॉट अ ऑपॉर्च्युनिटी एज अ इलेक्शनाक बसपाक. जेन्ना इंडिया एअरलायन्साचें तिकेट मेळटा जेन्ना कोणूय फुडें सरतलो जेन्ना मोस्ट ऑफ द सपोर्ट इज द विथ यू. सो आय वेंट अहेड एंड टुडे यू कॅन सी दॅट आय एम वी आर द विनर इंडिया एअरलायन्स. अमित बाब पार्टी प्रेसिडेंट म्हणून तुम्ही कसे पहिले म्हणजे फर्स्ट इलेक्शन भारता भितर एज इंडिया अलायन्स फर्स्ट इंडिया अलायन्स म्हणून जे लोकल इलेक्शन अलायन्स लढले दिस इज अ क्लियर मॅसेज. द नेशन मीडिया इज ऑल्सो वॉचिंग द नेशन इज वॉचिंग हाव इंडिया अलायन्स हॅज फॉर्ज्ड लोकल लीडरशिप टू फाईट इलेक्शन in spite of the fact that there were objections from the cadre, from the leaders of local parties. As party president, काँग्रेस पक्षान आमी गोवा फॉरवर्ड सगळ्यांनी मिळून एक कलेक्टिव्ह डिसिजन घेतलें. देर वॉज लॉट ऑफ ऑब्जेक्शन्स टू इट, लॉट ऑफ म्हणजे डिसिडंट्स तयार जाले, सम हॅव रिजायन्ड ऑल्सो, बट एट द एंड ऑफ it sent a clear message ki as party presidents, as collective decision of leadership, we have taken a decision to go for the people of Goa, for the people of this country, and this is the way ahead. India Alliance is the way ahead, not just for Goa but for the nation. India Alliance under जे मोदी परिवाराक डिस्ट्रॉय केलो आनी ताजी पाका कापून जो आज ताजो एरगन्स जाग्यार हाडला तसो एरगन्स गोवा गव्हर्मेंटाच्या भारतीय जनता पार्टीचो एरगन्स आमकां गोंयांत जाग्यार हाडपाक जाय. कारण दीस करप्ट एरगंट गव्हर्मेंट हॅज बीन टॉट अ लेसन बाय बनावलीकार्स टुडे. दे हॅव फिनिश्ड टू थिंग्स. दे हॅव फिनिश्ड मोदी का परिवार एंड दे हॅव फिनिश्ड चर्चिल आलेमा का परिवार हू इज हॉबनॉबिंग विथ BJP, सेंडिंग अ क्लियर message to BJP that we will not allow divisive forces like BJP to ally with anybody and destroy the communal harmony nature of Goa. As Goa आमी साजांव फेस्टिवल जाता आमी कॉपेल घातला. This is how we are living in Goa and this is a clear message to Goans and India. India Alliance is a way ahead for forming and changing and saving our country. नेक्स्ट ZP इलेक्शन येतले, सो आप कशें पळयता की गोंयां भितर इंडिया एअरलायन्सा वांगडा वतली तुम्ही, सो तुम्ही कशें पळयतले आनी कार्यकर्ते तुमचे कशें ग्रासरूट लेवलाचें काम करतले? ह्या फाट आमी लोकसभा इलेक्शनाक आमी सॅक्रिफायसीस केल्यो. ह्या इलेक्शनान काँग्रेस पक्षान आनी बाकीच्या अलायन्सांनी सॅक्रिफायस केल्यो. अश्योच गोंयच्या प्रत्येक जे इलेक्शन आमी लढटले, ZP आसूं किंवा असेंब्ली इलेक्शन आसूं, थंय कोणी ना कोणी तरी खंय ना खंय एक पावल फुडें, 2 पावलां फुडें, 3 पावलां फाटीं घेवची पडटली. एंड दॅट सॅक्रिफायसीस वील हॅव टू बी मेड इन लार्जर इंट्रस्ट ऑफ अलायन्स, लार्जर इंट्रस्ट की गोंय वाचोवपाक जाय. ना जाल्यार आमच्या झगड्या भितर 67% वोट जो डिवायड जाता त्या डिव्हिजना लागूनच आज पर्यंत भारतीय जनता पार्टी जिखताली. 2/3 ऑफ गोवा डज नॉट वोट फॉर BJP. 2/3 ऑफ गोवा, दॅट मीन्स मेजॉरिटी ऑफ गोवा इज अगेन्स्ट BJP. पूण जिखताले ते फक्त इतल्या कारणां लागून की हे सगळे डिव्हिजन जाताले. हे डिव्हिजन बंद जाले जाल्यार दॅट इज नो वे. ऑल्टरनेटीव म्हणून आज इंडिया एअरलायन्सा कडेन पीपल आर लुकिंग विथ होप. And I think that hope we should live up to that, and those sacrifices will have to be made by all of us. आमच्या कॅडरान समजूचे पडटले काँग्रेस पक्षाच्या, गोवा फॉरवर्डच्या, NCPच्या आणि शिवसेना, वॉट एवर द अलायन्स पार्टनर्स that are together, we'll have to understand this fact that what we are doing is for good of Goa and for their good, their children's future good. The future generation will otherwise not आमकां माफ करची ना ज्या तरेन भारतीय जनता पार्टीन गोंय डिस्ट्रॉय करपाचो प्रयत्न केलो. बाणावलीकारान आज गोंय वांटोवपा खातीर एक स्टेप घेतला अँड दॅट स्टेप नीड्स टू बी फॉलोड बाय रेस्ट ऑफ गोवा फॉर शुअर. तुम्ही फक्त आप वेल्ली आणि बेनावली आमचे कॅडर गोंयच्या 40 कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर एक धाकटे मोठे अशें करून सगळे कडेन कॅडर आसा, सगळे कडेन व्हॉलंटियर्स आसा. सो दॅट वे काँग्रेस पार्टी ऑल्सो हॅज इन गोवा फॉरवर्ड ऑल्सो हॅज इन फ्यू कॉन्स्टिट्युएन्सीज. सो वी वील सिट टुगेदर. सी आय थिंक इट इज नाव टायम. आमी अमित पाटकर जेन्ना लास्ट टायम ही हॅड कम फॉर कॅम्पेनिंग, आय हॅड व्हेरी कॅटेगॉरिकली डिस्कस्ड विथ हिम एंड ही हॅड ऑल्सो वायल वी वर रायडिंग थ्रू द रोड्स ऑफ बेनावली वी डिस्कस्ड अ लॉट ऑफ थिंग्स अबाउट वे अहेड. बिकॉज ताकाय थंय खंय तरी ताज्या पार्टींतल्या कॅडरांतल्यान, ताज्या पार्टींतल्या लिडरशिपांतल्यान प्रॉब्लेम्स क्रिएट जाले की आमी वी वील वर्क अगेन्स्ट इंडिया अलायन्स. बट
ultimately he managed to keep them together. He managed to support us. There was one who resigned, and we see what is the result of that. People did not vote for division. That is the people's power. And now people's power is recognized. We as Alliance have to make those sacrifices, have to make that communication, and communication will be the key to deciding 40 constituencies how they are going to be divided among the Alliance candidates. Thank you. या अशें एक ग्रुप जे फोटो हे सायडीन ते तू सगळे या सगळे या भाटी या मारायला अरे बाबा अरे म्हणजे ना म्हणजे लाव मस्त अरे सुत्री म्हणजे उभारा तिघांक उभारा एक राउंड